ज्या घरांत अस्तित्व चलयेचे त्या घरांत वास्तव्य लक्ष्मीचे. आयज चलया सगळ्याच मळार दादल्यांच्या खांद्याक खांदो मारून काम करतना दिश्टी पडटात. स्त्री शक्ती वेगवेगळ्या मळार नेटान पावलां मारपाक लागल्या. अचकीत येवपी जापसालदारकी लेगीत बुजार घेवपाची ताक चलयां मदीं आसा. एके वटेन आमी स्त्री शक्तीचे उत्सव मनयतात आनी दुसरे वटेन तिचेर अत्याचार करतात. बायलां आनी चलयांचेर लिंगीक अत्याचाराच्यो घडणुको ह्यो दिसपट्ट्यो वाडटना दिसून येतात. हे भेदभाव पयस करप चड म्हत्वाचें. लिओन ब्रावन हाणें म्हळां तें अशें, इट ऑल बिगिन्स अँड एंड्स इन मायंड. म्हळ्यार जें कितें आसा तें आमच्या मनांत वा तकलेंत आसा आनी तें थंयच सोंपता. ताका लागून कळाव जावनी, मात आमचे विचार एक मनीस म्हूण आमी बदलचे. संवसार आपुणूच बदलतलो, कारण ती सूख, ती अस्तित्व, ती लक्ष्मी, ती सुरवात आनी तीच अंत. आंतरराष्ट्रीय चलया दिसा निमतान एक सोपूत घेवया. अस्तुरे, आतां फकत मुखार या. आमच्या वाटेर खूब कांटे आसतले, त्या कांट्या वेल्यान आमी चलोन वचपाक शिकुया. आमच्या फुडाराची वाट बऱ्या दिकेन व्हरया. चलत रावया आमी, चलत रावया.